बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आमी सर्व आज आमची बहीण म्हजी आखय आलीस मिनेजाच्या वर्साचो उडास करूंक आयल्या. मोगाच्यानो आज आमी सर्वां देवाक अर्गां दिवया. कित्याक म्हळ्यार आमची आखय आमची भयण आलीस मिनेजस खंडीत जावन जेजू सांगाता आसा. जेजू सांगाता ती आसा. तशें जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवया. ह्या पावसाच्या काळार मस्त पावस येतात. हर एक थेंबो भुमी वयर पडटा न्ही, एक थेंबो देवस्थाना वयर पडटा, एक थेंबो इगर्जी वयर पडटा, एक थेंबो मसिदी वयर पडटा, एक थेंबो चरंडी वयर पडटा. तो थेंबो खंय पडटा म्हणून ताचे वयर पडोवन वंदना, पूण तो थेंबो पडल्या क्षण खंय मुसार येता, दर्या कुशीन येता. तशें सगळ्यांनी आमचें जिवीत जेजूत थंय आमी वेताव. तशें जाल्यार आमची भयण खंडीत जावन आज जेजू सांगाता आसा. तशें जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या वर्साच्या उगडास दिसा तिचो उगडास घेवन तिच्या मोगान हे मिसाचें बलिदान अर्गां जावन देवाक भेटवया. थोडो वेळ मौनपणी रावून आमी आमच्या पातकाचो उगडास करया आनी देवा तावन पातकांचे बक्षाने मागया. हांव पातकी सर्प दोतार देवाक आनी तुमकां बाबूनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. होनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बघून सुद्दां संस्कार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती मागता. सर पुद्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. दयाळा बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं आमची भयण आलीस मिनेजाची आपले सदां आशिल्ले पातकांचे बक्षाने दी. तुका संपूर्णयेन वळखून आनी रूप रूप बगून ससनाक ती बागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली रातभटकी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकय कितलो व्हरतो. देवातावन दराळ कुरपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणें जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफत जिबी जोडटली आनी रातवडकी चलयतली. तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक केस्तीचें फर्मण फोव जालें,
तशें अनेक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुडका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले. नियमशास्त्र येतच अपराधांचो संख्यो वाडलो आनी चडलो, पूण पातकांचो संख्यो वाडतना ताच्याकी अदीक दशमान देवाची कृपाय वाडली. अशें मरणा मुखांतर पातकां राजवटकी चलयली जाल्यार देवाची कृपा आमच्या सोमेन जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां सस्नीक जिविताक पावयता, त्या नितीवंतपणा वरवीं राजवटकी चलयता. देवाचें उतर हें. मुझ्या सौम्या मुझ्या देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. मुझ्या सौम्या मुझ्या देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. देवा तूंच मुजो देव, तुझ्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका मुजो आत्मो तानेता. उदक नासलेले सुखे धरणी बरी, मुजी कूड तुका लालेता. मुझ्या सौम्या मुझ्या देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. तुझ्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेश्ठ, मुझे वूण तुझी महिमा वर्णिता. मुझ्या सौम्या मुझ्या देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. मुझ्या सौम्या मुझ्या देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू येवन पावतना लाजराक कोणांत दवरून 4 दीस जाल्ले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतनिया जेरुजलेमाक पयस नातले, सुमार 2 मैलां भितर आसले मुनयेत. शहराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोंक
आनी ताच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हणून आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें सरली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळयून मार्तान म्हळें, सोम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुना जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना. हें तूं सतमानताय की? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवनसो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सतमानतां. देवाचे उतर ये, वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत खंयचेय गॅरंटी खंडीत जाता म्हूण सांगूंक जायना. आजच आयच्याच दिसा आमी पळयल्यार आज मीस भेटोवंक 70 पाद्राप आसलो. तो पाद्राप येवंक जावना, कित्याक तिका त्या पाद्रापाक हुशार ना, गॅरंटी ना. म्हज्या पप्पाक आज मिसाक येवंक भारी खुशी आसली, मस्त दिसा जावन, पूण पप्पाक आज हुशार ना, कितली आशा जाल्यार येवंक जावना. तशेंच आमच्या जिवनांत आमी खंयचेंय जातात म्हूण गॅरंटी दिवंक जायना, पूण एकच एक आमच्या जिवनांत गॅरंटी जाता, सर्टन 100% जाता. तें जावन आसा मरण. मरण आमी ह्या भुमींत आयिल्लीं सगळीं मरता. तें जावन आसा एक निघंट 100%. मोगाच्यानो, आमचो भावार्थ कसलो? आमचो भावार्थ असो गुटकालो. ಕನ್ನಡಂತ ಆಮಿ ಸಾರ್ತಾವು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪರಮ ರಹಸ್ಯ ಯಾವುದು? आमच्या भावार्थसो क्रिस्तांव धर्माचो गूट कसलो कोणाकी ಗೊತ್ತಾಗಿ? जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो. आमी हर एक आमी सजायला परगडता भावार्थसो गूट. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो. आमी खंयच्या धर्मांत हें सांगना, श्रीकृष्णा मेलो, श्रीकृष्ण जिवन जालो सांगना. श्रीराम मेलो, श्रीराम जिवन जालो म्हूण सांगना. बुद्ध मेलो, बुद्ध जिवन जालो म्हूण सांगना. पूण जेजू क्रिस्त मेलो आनी जिवन जालो. हें जावन आसा आमच्या धर्माचो क्रिस्तांव भावार्थाचो बुन्याद, स्ट्रॉंग फावंडेशन. आनी जेजू सांगता आमकांय तो जिवंत उठयतलो, आमकांय तो जिवंत उठयतलो. तशें जाल्यार आमची भयण म्हजी आखय आज खंडीत जावन जेजू सांगता आसा. सा पावलान सांगलां आमी जियेतल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. खंडीत जावन आमची भयण सोम्या सांगता, जेजू सांगता आसा. तशें जाल्यार आमी अर्गां दिवचें देवाक. तुमी म्हाका विचारूंक पुरो, कन्नडांत एक गाद आसा, ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು म्हूण. आमी जिवनांत मस्तू सूख करता, पातकां करता, ताचें आमकां शिक्षा मेळाजेत म्हूण. वय गे न्ही? ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. काले अर्थ ताचें? हांवें सूख केल्यार हांवें तें शिक्षा भोगीचें म्हूण. वय गी न्ही? हां, म्हज्या भयणीन सूख केल्यार हांवें शिक्षा भोगूंक जाता गी? ताणें तें भोगीचें. वय गी न्ही? हां, तें आमी सूख केल्यार आमीन सूख ताचे शिक्षा भोगीची म्हूण ताचो अर्थ. ते निजगी आमच्या समाजांत आमी पळयल्यार निजगी. पोरू ओरिसांत एक ट्रेन एक्सिडेंट जालें, सुमार 300 लोक मेलो. कोणाचें मिस्टेक तें? सिग्नल तो ऑफिसराचें मिस्टेक.
कोण उदक पियेलें कोण मेलें दुसरें न्ही पळय गी न्ही ते उप्पू तिंदावर ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು म्हळ्यार कोणें पातकां केलें आनी सूख केलें आनी तांणी शिक्षा भोगीचें म्हणून सांगता आमी आमच्या समर्थींत आमी कितें मानता आमी पातकां केल्यार आमकां सगळ्याक शिक्षा मेळ्ळ्यार आमी आज हांगा उरते नातले आमी आमच्या चिंतनांनी करण्यांनी केल्ल्या पातकाक आमकां शिक्षा मेळ्ळ्याचें जाल्यार आमी खंडीत जावन आमी उरते नातले आमच्या धर्मान आमी पात येता जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर उदक पियेलां आमी उप्पूत आमी मीठ काल्यारी आमच्या खातीर कोणें उदक पियेलां जेजून आमच्या खातीर उदक पियेलां आनी आमकां सोडवून दिल्या ताका सा पावलून सांगता जेजून आमच्या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर बीन सेव्ड ते जेजूच्या कृपेंत आमी सगळीं सोडवून पावल्या तशें जाल्यार आमची भयण खंडीत जावन जेजू सांगाता आसा संतोशान आसा जेजू सांगाता आसा एका सांतान आमच्या पाद्र्यापान आमचो एक पाद्र्याप सरल्या दीस सांगलें आज जावन आमच्या घरा एक जेवताना एक बोशी उणी पूण आमच्या खातीर एक सांत चड सरकार आमच्या खातीर मागोंक म्हूण खंडीत जावन आज आमच्या घरा आमच्या कुटुंबांत एक सांदो उणो जाला जाल्यार आमच्या खातीर आमचे पतर पसत मागोंक एक सांत वयर आसा खंडीत जावन आमची भयण आमच्या खातीर मागतली तशें म्हूण चिंतल्यार तुमी म्हाका विचारूंक पुरो जेजू सांगात आमची भयण आसा आमी काल्याक तिच्या खातीर मीस पेटोवचें म्हूण मोगाच्या न्हू आमचो मोग मरणा वरवीं बंद जायना आमच्या कुटुंबांत एक सांदो सरल्यार थंय आमचो मोग थंय अखेर जायना आमच्या जिवनाक अखेर आसा मरणा वारी पूण आमच्या मोगाक मरण ना आमी आज हालींच बायेचो मोग हालींच म्हज्या आखेचो मोग आनिकी काडटा तिच्या मोगा वरवीं आमी हांगा सगाता जमल्या तिच्या तिणें दिल्ल्या आमकां एक बरे जिणे खातीर अर्गां दिवंक आमच्या मोगाक आखेर ना खंडीत जावन ती आमच्या मदें आसलो तो मोग घट्ट आसा आमच्या अंकल आनी आंटी मदें आसलो तो त्या मोगाक मरण जावना हालींच आंटी ना पूण आमच्या मदें आसलेल्या अंकल आनी आंटल्या मोगाक मरण ना तशें जाल्ल्यान आमी संतोशान देवाक अर्गां जावन तिच्या मोगान हें मीस भेटयता हांव पुनांत आसतना 4 वर्सां पुना थियोलॉजी शिकून आसलो ताच्या पयलीं बिजापुरांत आसलो बिजापुरांत पुना गेल्लो पुनांत हांव अप्रूप बॉम्बेक येतालो बॉम्बेक गेल्यार हांवें आंटी करत रावचें आसलें एक दीस आंटीकर गेल्लो हांव आंटीन म्हाका हाचे फिशाचे मासलेचे कटलेट केल्ले म्हाका बारीक कुशी फिशाचे कटलेट केले ते मोगान तिणें केल्ले ते खावन जाल्यार मागीर अंकल न्हिदल्या मागीर हांव आनी आंटी आलीस आंटी उलोवंक बसल्या अशें उलोवन आसतना हांवें आमच्या बिजापुरांत आसले लोकांचे कश्ट सांगले तिका कश्ट सांगले तिणें जाल्यार एक बरें उतार सांगलें म्हाका आनी कुडास आसा प्रशांता आमी आमच्या संवसारांत चालल्यार आमच्या तेका वर्ल्डांत संवसारांत जाल्ल्यार आमचे प्रॉब्लम आमकां व्हडले म्हूण दिसता आमचे प्रॉब्लम आमकां व्हडले म्हूण दिसता केन्ना आमी दुसऱ्यांच्या संवसारारी मेतळ जाता दुसऱ्यांचे कश्ट आयकता तो जाल्यार आमकां भोगता आमचे प्रॉब्लम आमचे समस्या धाकटे म्हूण तो जाल्यार तिणें म्हाका एक बरी एक शिकवणी दिली दुसऱ्यांच्या समस्यारी दुसऱ्यांच्या संवसारारी आमी वचूंक तांचे कश्ट हळू करचे मोगाच्या न्हू तुमच्या जिवनांत ती आलीस बाये ओटू जाल्ली साबार गडीत जावंक पुरो तशें जाल्यार तिणें आमकां एक बरी जिणी जिवंक एक देख दिल्या तशें जाल्यार आज आमी तिचो वर्साचो उगडास करतना देवाक अर्गां दिवया ती जेजू सांगाता आसा खंडीत जावन तिणें जेजू सांगाता ती कुशेन संतोशान आसा देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ह्या बऱ्या रितीन उगडास काडून
ती आमच्या खातीर मागोवन आसा. एक सांत जावन आमच्या खातीर मागोवन आसा म्हळ्यार एका परवास्यान हे मिसाचे पडन बरया. आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा करून आमचे फुडें गेल्ल्या गोवळ्यांक धर्मिकांक आनी बावार्थ्यांक ससनांक जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या आमार जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे थंय उपकारी मनान जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भयणीक आसुमता आली ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्ता सोवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या भयणीच्या आसुमता आलीस मरणा मरिफात दुखेस जाल्ल्या तिच्या कुटुंबांक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवन बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडये मरणाचे तनीर आशिल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. अवघडाक बली जावन अवचित मौन पावलेल्यांक आनी फावो ती तयारी नासतना मौन पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. थोडे वेळ मौन पुनी रावन आमी आमच्या कर्जां पसत मागया. देवा बापा आमी तुजे मुखार चर दवरली मागणी आयक. आमी आमची जिणेंत हे दिल्लें देणे आमी बऱ्या तरान उपयोगसून तुका सदांच अर्गां दिवंक आमकां जाय आसली कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. भेटैतावी कानी बापा बुड्या वयनाची भक्तीन समर्पितावी कानीक मोगाची कानिका संगी भेटैत आमची नी आमची स्वीकार करून पावंत भेटोणी आमची स्वीकार कर पावंत कानिकी आमची मोगाचो रुपका जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरचिनी आमची कुर्बानी जीवच्या दिली मोगाची देणी सावा दिला आमकां मोगाळा बाबा अर्गा आमी भेटयता भक्ती नास तुका आशिर्वादां तूं आमची हरी दिसा जिनी सुफळ नंदन कर मागता आमी बापा स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगाचो रुपका जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरचिनी आमची कृपा दी जिवच्या जिणी मोगाची. मोगाच्या भाव भयणीनो हे आमचे बलिदान सर्पुद देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले मेमे आमच्या नित्या पवित्रच्या देवाक सरेस्पर मानून घे. सर्वेस्पुरा तुज्या साकरनी हालीस मिनेजेस पासोत तुका आमी भेटयता तो याचन दया करून मानून घे. ह्या सर्गींच्या उपायान तिका निर्मळ कर आनी तुज्या वैभवांत बागी जावन जिवंक तिका घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुव्या. आमी ती सर्वेस्परातै उबारता. सर्वे
सर्वेस्पूर आमच्या देवाक दिन वासुव्या वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर पुद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण तसं ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे बुकसाने मेलच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good purgatuvia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुरी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पावल आमच्या गोबडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साकरणी आसुमता लिसाची काकूळ कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नानावरी जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता ओंकार मरिये देवाच्या माये संगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेले प्रार्थना दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्तींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस प्रासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात्र एकताल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या जेवणा कामा सोमेज तांकां आपोवणे आसा. आमी सर्व सुभागी म्हाका पावना पूण
ओपून दिताय आत्मिकान सदा. प्रार्थुया. बापा भोव कणवळ्या नवे गटायाचे आनी सस्नेक जिविताच्या पोसनान तुवें आमकां ददोशी केल्याय. ह्या दनया पासत तुका आदीन वाचून आमच्या भयणीक सर पातकांतली नितळ करून तुज्या गोपांत ससनाक सूख बगोवंक घे म्हूण आमी विश्वासून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पुद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बुडुकार. Bagi wonjuse ama pasod gnatika bagi kusache kurve nyoram kam chalawa amcha smanante bapache putache pavitra nabi amen.